नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। प्रमोद सावंताचो 28 मार्चाक मुख्यमंत्र्याचो सोपूत ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार दबाजान सोपूत विधी। प्रधानमंत्री मोदी शाह नड्डा बरोबर 7 मुख्यमंत्र्यांक आमंत्रण। गोंयांत पयलेच फावट मुख्यमंत्र्याचो ग्रँड सोपूतविधी सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार 5000 वयर लोकांचे सभेत सोपूत। खुद्द प्रधानमंत्री मोदीक आमंत्रण। मोगो आनी चड करून सुदिनाक मंत्रीपदाची खबर पातळिल्ल्यान बीजेपीत थोड्यांची घुसमट, थोड्यांची धुसफूस। मिडिया मुखार कॅम्पाचे ऑल इज वेल, सुदीन म्हणटा अट नासतना तेंको। मायनिंग बंदीन विदेशी चलनाचो मुखेल स्त्रोतूच ठप्प। मायनिंग सुरू जाल्यार सरकारी सवलत नासतना विदेशी चलन परत सुरू। गोवा एक्सपोर्ट परिशदेत मीन निर्गतदार उलयले। बार्जी मास्टर ड्रायव्हर कॅप्टन नासतना चलतात। भायल्यांची भरती, पोर्ट्स कॅप्टन कॉन्ट्रॅक्टर फुडारी पुतीची मिलीभगत। बार्ज कामगारांचो आरोप, पुती म्हणटा कामगारांक करतात पिशे। आणि नवो जुवारी पूल जातलो मोठे टुरिस्ट अट्रॅक्शन। हायवे मंत्री गडकरीन संसदेत मंत्रालयाच्या बजेटाक जाप दितना जुवारी पुलाच्या आर्किटेक्चराची केली तोखणाय। खबरो विस्तारान। दोतोर प्रमोद सावंत 28 मार्चाक मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो। सुवाळो सकाळी 11 वरांचेर ताळगांवां श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमार जातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अध्यक्ष JP नड्डा, नितीन गडकरी, 7 राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे 20 राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांक आमंत्रण। बीजेपीचो जंगी दबाजाचो बेत। 28 तारखेर आमचे नॅशनल लिडर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी हांच्यांनी ऑलरेडी 28 तारीख कन्फर्म केल्ले आसा। ताका लागून 28 तारखेर 11 शपथविधी सोहळा हो श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेर जातलो। मोठ्या संख्येन गोंय भरले लोक उपस्थित आसतले आनी ह्या सोहळ्याक आमचे राष्ट्रीय नेतृत्व सुद्दां गोंयांत येवपाचें आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि पार्टीचे वेगवेगळे वरिष्ठ नेता, माजी मुख्यमंत्री, काय पार्टीचे ऑफिस बेरर, पार्टीचे महामंत्री असे सगळेच जाण मोठ्या संख्येन गोंयांत येवपाचे आसात। आणि हाच्या व्यतिरिक्त सुद्धा वेगवेगळे स्टेटीतले चीफ मिनिस्टर हे सुद्धा त्या हाच्या भितर शपथविधी सोहळ्या भितर येतले। आमचे मध्य प्रदेशचे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंग चौहान जे आसात, जयराम ठाकूर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हिमंत बिस्वा आसामचे मुख्यमंत्री, मागीर बसवराज बोम्माई कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री, वाई पैठण हे नागालँडचे उपमुख्यमंत्री आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आता नवनिर्वाचित उत्तराखंड, मणिपूर आणि उत्तर प्रदेश यांचोय शपथविधी सोहळा तोपर्यंत जातलो आणि कदाचित ते सुद्धा मुख्यमंत्री गोंया भितर येवपाक शकता। आणि प्रत्येकाक अपेक्षा आसता की पंतप्रधानान उलोवचें वगैरे म्हणून, आणि त्यामुळे ते उलयतले काय कितें ह्या संदर्भातलें कन्फर्मेशन अजून येवना, आसपाकूय शकता। गोंयांत पयलेच फावट मुख्यमंत्र्याचो सोपूतविधी सुवाळो ग्रँड जाता। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सुमार 5000 वयर लोकांच्या सभेत प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून दुसरे फावट सोपूत जातलो। डबल इंजिन सरकाराच्या नावान मतां मागलीं आनी जैताचो कौल बहुमताक तेंकलो। दोतोराच्या सोपूतविधीक खुद्द प्रधानमंत्री मोदीक आमंत्रण। इलेक्शन जालें, कावंटिंगूय जालें, आतां लोक वाट पळयता त्या नव्या सरकाराच्या शपथविधीची। भाजपान पयलेच फावट
स्वबळाचेर कोणाच कडेन एलायन्स नासतना 20 सीट जिखून हाडल्या 50% म्हणजे टोटल जे आमदार गोंयांत तेजे 50% सीट आनी ते शपथविधी सुवाळो जो ह्या सरकाराचो आसा तितल्याच व्हडा दबाज्यान करपाक सोदता. आमी आतां श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमान तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता मोठ्या प्रमाणार तयारी फुडल्या सोमारा शपथविधी जावपाचो 28 तारखेर जाल्यार आतांच्यानूच मोठ्या दबाज्यान हांगसर मोठ्या नेटान तयारी सुरू आहा. खुर्च्यो घातलेले अर्द्यो मांडलेले आहा. बाकीचे डेकोरेशनाचे काम चल्लां. भायर पेंडल घालप चल्लां. आमी 2012 पळयल्लें की कांपाल ग्रावंडाचेर अशेंच व्हडल्या मोठ्या दबाज्यान मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान शपथविधी थंय जाल्लो कांपाल. तेज्या उपरांतचो सगळ्यांत व्हडलो म्हणजे गोंयच्या इतिहासांतलो म्हटल्यार सगळ्यांत चड लोकांक आपोवन जो शपथविधी सुवाळो तो हो आसतलो. ह्या हॉलाची कॅपेसिटी सुमार 3,500 आनी बाकी कडेन मदीं हॉलांत खुर्च्यो बी घालून 7,000 पर्यंत लोक हांगसर एकोमोडेट करून घेवपाक जाता. इतल्या लोकांक आपोवन व्हडा प्रमाणान हो गोंयांत पयलेच फावट शपथविधी सुवाळो जाता. स्टेडियमाचेर तुमकां जी आतां तयारी पळोवपाक मेळटा तशी तयारी गव्हर्मेंट आनी पार्टी लेवलाचेरूय चालू आहा. सकाळीं सेक्रेटरी लेवल मिटींग जाली की व्हडले व्हडले गेस्ट येवपाचे आहा, PM येवपाचे आहा म्हणून तेजे प्रिपेरेशनाची मिटींग जाली. पार्टी BJP पार्टीची आपली मिटींग जाली. पार्टीचे कोण कोण येतले तेजेर मिटींगो जाल्यो आनी आमी तुमकां गेस्टांचे 28 तारखेर जो हो शपथविधी सुवाळो हांगसर जातलो सकाळीं 11 सुमार थंय देशाचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मागीर होम मिनिस्टर अमित शाह, युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी, BJP पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी 7 राज्याचे मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले. म्हणजे 7 खंयचे राज्यांचे तेजे आमकां डिटेल्स कंप्लिटली येयल्ले ना. त्या भायर पार्टीचे 20 नॅशनल ऑफिस बेरर ह्या शपथविधी सुवाळ्याक उपस्थित आसतले. लोक आसतले लोक ते 4 ते 7 हजार अशी लोकांची उपस्थिती आसतली. त्या उपरांत शपथविधी सुवाळो जो ऑफिशियल कार्यक्रम आसा शपथविधी सुवाळ्याचो तो जाल्या उपरांत अशें आमकां आयकुपाक येता की हांगसर स्पीच आसतली म्हणून PM मोदीची CMची स्पीच आसतली. सो गोंयकार पयलेच फावट इतल्या मोठ्या लोकांचे उपस्थितीत आनी इतल्या मोठ्या दबाज्यान पयलेच फावट एक शपथविधी सुवाळो गोंयान विटनेस करतले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवसांगडा, अलौकिक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. मोगो आनी चड करून सुदीनाक मंत्रीपदाची खबर पातळिल्ल्यान BJPत थोड्यांची घुस्मट, थोड्यांची धुसफूस. जाहीर कोणूच उलयना. एका कॅम्पाची राती मेरेन हॉटेलांत बसका. मिडियाक विचारूंक गेल्यार ऑल इज वेल. मंडळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकूय मेळून आयली. विचारल्यार खंय CMक परबी दिवंक गेल्ले. सुदीन म्हणटा मोगोचो कसलीच अट नासतना तेंको. सत्तेत वाट्याक इलेक्शन तेकले काय वेगळी रानन. मोगो आनी चड करून सुदीनाक मंत्रीपद दितात म्हूण वारें जाल्ल्यान BJPत एक कॅम्प अस्वस्थ. BJPचो दोळो राष्ट्रपती वेंचणूक आनी 2024च्या लोकसभेचेर. सोमारा सांजे राजभवनार वचून आयल्या उपरांत एका कॅम्पाचो राती हॉटेलांनी बसका. मिडियान विचारल्यार जेवपा खावपाच्यो गजाली. कॅम्प CMकूय मेळून आयलो. थंय विचारल्यार परबेच्यो गजाली. सध्या तरी ऑल इज वेल. ना नाराज कित्याक खातीर आसतले आमकां कितें आशिल्लें काय ना आमी फक्त विश करपाक आयल्ले रे. अशें थोडे ग्रुप BJPचो नाराज आसा म्हणून काय ना नाराज बीन खंय MGP खातीर अशें कांयच ना. अशें तुम्ही ओके सर MGP घेतले म्हणटा आतां कितें म्हणटाले पार्टी डिसिजन आयकपाक अशें येता की MGPच्या एंट्रीचेर मातशें बेजार आसा म्हणून. तुम्ही हॅपी आसा. तुम्ही हॅपी आसा सर. पार्टी तुम्ही सगळे आयज एन्जॉय करताले, सगळे सेलिब्रेट करताले. आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक लिडर काडला म्हणून आमी एन्जॉय करताले. काय ना पार्टी आणि काय डिस्कशन जावना MGPचे बी काय ना आमी बाकी काय करना. आमी एन्जॉय जाता बर्थडे हेचे पार्टी CM आमी हें केलो लिडर आणि मिनिस्ट्रीचे बी डिस्कस जाले. मिनिस्ट्रीचे बी अशें कितें. सुदीन हे गजालींचेर सध्या उलोवंक तयार ना. ताचो सरकाराक खंय अनकंडिशनल तेको. तुम्ही त्याला सपोर्ट केला किती कंडिशन घातल्या ना. आम्ही तुमकां पयलींच सांगला की कंडिशन घालनासतना लॅटर दिना. आतां फक्त आमची मिटींग जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्यो बार्जी मास्टर आनी कॅप्टन नासतना चलतात. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तातूंत लक्षूच घालिना म्हूण गोवा बार्जमॅन युनियन वर्कर्सांचो आरोप. युनियनाचो फुडारी पुती गांवकार खंय सेजावटेन. पयशे खावन कॉन्ट्रॅक्टरा वरवीं भायल्या कामगारांची बार्जीचेर भरती जाता. पुतीन कमिटी वयल्यान खंय देंवचो. प्रकार कितें काय म्हणून प्रुडंटान पुतीक गाठलो. तो म्हणटा
कायदेशीर यत्न चल्ल्यात. कामगारांक खंय चितावन घालपाचे फक्त यत्न चल्ल्यात. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक सुद्दां आमी मेसेज हे केल्ली की बाबा हिंगा लेटर करून सांगलेले तेजे विदाउट मास्टर ड्रायव्हर चलताय वा तेजेर कितें एक्शन घेवपाचें तेजेर सुद्दां ते कांय एक्शन घेवंक ना. हे DBLान सुद्दां विदाउट सर्वे विदाउट इन्शुरन्स बोटी चलताय. ताका आमी ओपोज केलो म्हणून आमकां कामाचो काडलो. कोणी निवृत्तीन काढले सांग डायरेक्ट निवृत्तीन काढले. आमकां 23,000 पगार येयलो 31,000 पेमेंट आमचो युनियनाचो. एक्चुअली कितें जालें जे कोण मनीस बोवाळ घालता तांकां ते ब्लॅकलिस्ट. आमकां कमिटी चेंज जायी म्हणजे ही कमिटी सद्याक बायलांक प्रिफर करता. बायलां प्रिफर फूल बायलांक फक्त पैसा लागून आनी काय लागून 1.5 वर्ष जाले आमचो हिशोब आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा 1.5 वर्ष जाले आमचो हिशोब दाखय अकाउंट्स झिरो दाखयता हांगा अकाउंट दाखयना अकाउंट कितें सगळें दाखोवपा जाय. कितले पयशे उरल्या कोणाक कितें दिले दाखयता आमी फोर्स करता. तेणी म्हणटात ना सीए टायम ना अशें उलयता ते बेकार आनी बायलांक काम दिवप. पळय आमी आतां लेटर टायप केल्या पळय हे आमी लेबर कमिशनर घालतले आतां. कमिटी चेंज जाय आमकां. कमिटी कांय यूज ना जाल्यार आमच्या तेंच्या कमिटीचा आमकां फायदो कांय ना. आतां गोंयचे हे भाजीचे बिझनस आतां भायले कामाक लागल्या. गोंयचे आतां सगळे भायले काम हाका पुतू गांवकाराक आमी न्यू कमिटी आनी युनियन स्टार्ट केले की बरें जाता म्हूण. पुतू गांवकार बी तेंच करूंक लागलो तेन्ना आनी हो गव्हर्मेंट बी सेजा गोवा सपोर्ट करता तेन्ना हे कितें तरी तेजें एक्शन जावचें. म्हाका पेमेंट कमी दिता म्हणून हांवें युनियनाक सांगलें की आपल्याक इतलो पेमेंट दिला. पुती गांवकार आमकां सांगूंक लागलो की तूं कंप्लेंट दी आपूण तुजें तें लेबर कमिशनराक घालून तुमकां घेवन दिता. आमकां थंयसर पावटी मारूंक लायता आनी हो थंयसर एटेंड जावपा जाण आपलें काम म्हणून भायर सरून वयता. ओनर फुड्यान येयल्लो आसतना तेजे कडेन डिस्कस करपा जाण हो भायर सर म्हणजे आमकां ब्लॅक लिस्टान दवरपाक. आनी तेजो चेडो सांगता तूं आमच्या बाज ओनर एसोसिएशनान आपूण सांगतलो की तुका बार्जीर घेवं नाका. सगळे भायले जाल्यार तुमी येवपाक शकता आमकां. गोंयकार जे करूच ना एकलो गोंयकार ना डायरेक्ट घेयना म्हणटा. वयल्यार ब्लॅक फुल स्टाफ कितें कमिटी चेंज जाय आमकां. ही कमिटी चेंज जाली जाल्यार आमी स्ट्रायक करतले हांगा येवन. प्रकार कितें काय विचारूंक प्रुडंटान पुतीक गाठलो. ताणें आपली बाजू मांडली. आणि जे वर्कर आता चालवतात ते तसेच जातले गोंयांत. कारण आता ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर भायले येतात आमच्या गोंयकारांक जॉब मेळना तेका लागून हे फुडें अशें एज्युकेशन चालूच उरतलें आनी अशे इन्सिडंट घडटले. तेन्ना सरकारान बेगीनच्या बेगीन हेचेर एक्शन हांवें ऑलरेडी डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आहा. पयशे घेतलेले ते एकाउंटार ट्रान्सफर केल्ले पयशे घेतलेले डॉक्युमेंटेशन म्हाजे कडेन आसात. जे वर्कर आसात तेंच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ले आसा. आणि माझे सायडीन एज अ युनियन हांव पयलीं पासून म्हाजें आसा की हांव लिगल बेस सदां वयता आनी लिगल बेस हांवें क्लियर केल्ली आसा. एज्युकेशन पार्ट आज मायनी बंद आसल्या कारणान बार्ज इंडस्ट्री तितली चल नासल्या कारणान एक थोड्योच बार्जी चालू आसात आनी तातूंत वर्कफोर्स सुद्दां आमचो व्हडलो ना. तेका लागून आमी एज्युकेशन टायप व्हडलें कांय करूंक शकूंक ना. पूण आतां गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म जातले गव्हर्मेंट फॉर्म जाता इमिजिएटली आमी तेजेर एक्शन करता की जे आमी आज लिगली वयता सेटलमेंट इम्प्लिमेंट करपाक. काही बार्ज ओनर्स जे आसात तांकां ते मान्य नाका. ताका आमचें युनियन नाका. पार्टिक्युलर पुती गांवकार थंय नाका म्हणून हे काही घुस्कयतात तांकां आनी ते अशे एंटी युनियन एक्टिविटीज सध्या चालू करतात. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी विवेक प्रभू. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. मयेचे मेन येरादारीचो प्रस्न अजून तस्सो. लोकांनी परत मेन येरादारी आडायली. एकल्या ड्रायव्हराचेर हात घालो म्हूण बोवाळ. पुलिसांनी तिगांक उखल्ले. ट्रकाचो ड्रायव्हर म्हणटा कलेक्टरा बरोबर जाल्ले बसकेंत 50 ट्रिपी मारपाचें निश्चित जाल्लें. तेवूय मयेचेच, भायले न्ही. मयेचो लोक म्हणटा येरादारीक थारायिल्ल्या मार्गाचो आदी प्लान दाखयात. येरादारी आडोवचे ना. काल आमी कलेक्टरान मिटींग घेतलेली तेन्ना 50 ट्रिपीक लागून तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां ते तुमच्याच मयाच्या वाड्यांनी खाली करा म्हणून एक वरां म्हणून ट्रान्सपोर्ट सांगलें आसतना सुद्दां हे आतां आमकां आडयले. भायल्यो गाडी एक सुद्दां गाडी भायली ना तेच्या मयाच्योच आहा. आनी आमच्या ड्रायव्हराक खबर हेंच्यांनी सकाळी आतां फुडें गाडी घेवन येयलो तेंच्यानी डायरेक्ट तेंच्यांनी हात घालून ओडून काडलो. म्हणजे कितें भायले आमी ड्रायव्हरान अजून च्या पिवंक ना. आमच्या ड्रायव्हराचेर हात घातलो. ते कंप्लेन करता आमी आतां. असो सायड आसा. माझी सायड आसा.
तुका भायर काडपाची हे कितें तूं कित्याक काडलो ताका भायर कोण तुका ट्रक हाडूंक रायड आहा तुका ट्रक हाडूंक रायड आहा दादारी करून गावलो ट्रक हय आमचोच तो ना आपूण भितर घेयना हें करिना हांगाच लायतलो ह्याच लायतलो तो काय दवरली तितल्यान दुसरो ट्रक येयलो तो बी आमचोच तो आतां तेणी केस केला कशें हें फोडलें हें केला बी म्हणटा तो तेणी कितें केलें हो एक गेलो तोच म्हणलो कितें का घेवं नाका हांगा लाय म्हणून हो फुडें हो आहलो न्हू गो येयलो तर ताका लाय ट्रक लागलो हय कोणाक सकाराम पेडणेकाराक ट्रक लागलो ते मागीर तेजे मिस्टेकीन ना कितें गापून हात केला तुनी राव घालो न्हू तेणी फुडें गेलो आम्ही हे केला सँक्शन केला काबार कोण घेऊन बसता कोण नाचतो आमचो डिमांड एकूच आसा आमी कमीत ते 3-4 फावटी कलेक्टर मिटींग जाली कलेक्टरान सांगलें की आमकां जर हो रूट दाखयल्लो आसा मायन डिपार्टमेंटान किंवा तुमच्या सरकारी ऑथॉरिटीन जर हो रूट दाखयल्लो आसा जाल्यार ते डॉक्युमेंट्स तुमी हाडून दाखय ना आमी कोण काय करूंक शकना न्ही जसो आयज PA हांगासर सांगता की आपल्या कलेक्टराची ऑर्डर आसा की जर ट्रान्सपोर्टेशन हाडत जाल्यार तांकां उखलून भितर घाला जशी कलेक्टर जर ती ऑर्डर दिवंक शकता जाल्यार ती ही ऑर्डर दाखोवंक कित्याक शकना ते म्हणटा तुमी स्टे हाडा वचून म्हणून आमी स्टे हाडूंक नाचपाचें आमी न्याय कोणा कडेन मागपाचो आमी न्याय मागपाचो सरकारी दरबारी मारपाचो किंवा प्रशासना कडेन मागपाचो आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की ती तुमी ऑर्डर दाखय आमी हांगा कोण रस्त्यार येना मायनिंग बंदीक लागून गोयचो विदेशी चलनाचो मुखेल स्रोतूच ठप्प जाला. गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्ट्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष अंबर तिंबलो गोवा एक्सपोर्ट परिशदेत उलयलो. मायनिंग परत सुरू जाल्या उपरांत कसलोच अर्थीक आधार नासतना वा सरकारी सवलती बगर विदेशी चलन येवंक परत सुरू जातलें अशेंय तो उलयलो. The foreign exchange earning of the Goa mineral ore industry in 2010-11 was $3.8 billion. So the foreign exchange earning at the time of suspension was 17,200 crores. That gets closed. And then for 90 months, you don't have any of it. What even startles me further is that the direct and indirect number of people involved in that sector is approximately 300,000 people, which is a fifth of Goa's population. So a fifth of Goa's population was generating close to $40,000 of foreign exchange every year. I have a feeling that is the only other industry I can see that happening in India is probably the IT sector. And this is the mineral resource sector. So when to show how exactly important this was, but at the same time, an immediate shutdown of something, you can only imagine the acute amount of impact that it's had. And it's been 90 months that is going on to. So, moving further, what happens is solutions have been given. To summarize the solution, because the topic of discussion is more about how to bring back the foreign exchange or increase the foreign exchange rather than give legal interpretations of what is solution and what is not. But just since we have submitted this to the government, the state itself has taken the matter up with the union to say that now with the new Mines Act that the Prime Minister brought forward in 2015, where it is afforded 50 years tenure to all mining leases in the country, that the same should also naturally be extended to Goa. Goa has that unique problem of not having born on the same day as everybody else, but being born later, so there is a little bit of a mismatch. वर्ष 2027-28 मेरेन भारताची निर्गत $1 खरब अमेरिकी मेरेन व्हरपाचें टार्गेट दवरून राज्यांच्या पावंड्यार वावर चल्ला. मंगळारा गोंयांत जाल्ली निर्गत दरांची परिशद ही हेच दिशेन पावल. पर्यटन, पोर्ट, उत्पादन उद्देग, हवाई येरादारी मळावेले जाणकार जावंडार गोवा एक्सपोर्ट परिशदेंत वेगवेगळ्या सत्रांनी उलयले. Even after commissioning of the Goa airport, the Dabolim airport, the civilian enclave, the Dabolim airport will continue to function. That means Goa is the only place to have a unique status of having two airports in a very close proximity. There are reports that are coming up in certain quarters that will be closed, this will be closed. However,
making it once again clear that government is not going to close the WM airport. That's the first. Besides the homestays is river transportation. We have 250 kilometers of friendly navigable rivers. And there was a time when entire Goa's economy as well as bulk of its passenger movement was ferried through the rivers. So we have to revive this again, create some facilities. There will be less congestion on the roads and there will be a wonderful journey to your destination in the hinterland through the rivers. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. गोयचो नवो जुवारी पूल मोठे टुरिस्ट अट्रॅक्शन जातलो. केंद्रीय हायवे मंत्री गडकरीन संसदेत मंत्रालयाच्या बजेटाक जाप दितना पुलाच्या आर्किटेक्चराची तोखणाय केली. पुलाचेर वयर रेस्टॉरंट, कॅप्सूल लिफ्टान उंच गेल्यार गोयचो आवाज दिसतलो. भारतातले मार्गाचे जाळे 2024 म्हणल्यार अमेरिकेतल्या रस्त्यासारखे दर्जेदार जातले. 25,000 कोटीचे मार्ग प्रकल्प खंय पर्यावरणाच्या इश्यूचेर आडकल्यात. बाद में जुवारी ब्रिज एट गोवा, हमें बहुत खुशी है कि वो ब्रिज पर मैं एक व्यूअर गैलरी बना रहा हूँ और दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी. एक समय 200 लोग ऊपर जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी पियोगे और पूरा समुंदर और गोवा दिखेगा. तो ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. केबल स्टेट ब्रिज है, स्टेट ऑफ आर्ट है. अभी आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे बहुत सुंदर है. रिकॉर्डाचेर जंगल मात प्रत्यक्षात सुवातेर निर्वन जमीन अशा ह्या वाठारांनी खंय प्रकल्पांक विरोध जाता. भौशीक महत्वाचे प्रकल्प सुरळीत तडीक लावंक खंय खासा कायदो जाय. कभी ना कभी आपको इस पार्लियामेंट में कभी सोचना होगा. देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के मैं बहुत सेंसिटिवली इसका सपोर्टर हूँ, पर जब कानून एग्जैगरेटेड बन जाता है कि जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, जंगल भी नहीं है, तो भी रिकॉर्ड पे लिखा है तो काम मत करो, बंद करो, कैसे देश होगा? हजारों करोड़ का चूना लग रहा है, हम काम डिले हो रहे हैं. इस देश के संसद को, आप लॉ मेकर हो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तीनों इंपॉर्टेंट ईज है. पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमको बिल्कुल जाना है आगे. हम पेरिस अकॉर्ड से लेकर फ्यूल से लेकर सब जगह पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. 20 से 25,000 करोड़ का चुना केवल डिले के कारण होता है. और आपके समय भी जो प्रोजेक्ट बंद पड़े उसका कारण यही कारण में घूम रहा था. और इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको कहूँगा कि इस बात के बारे में विचार करिए. पेट्रोल डिझेल इंधनाचे दीस फाटी पडटात. फुडल्या 3 वर्षांत भारताची येरादारी मोठ्या प्रमाणात पर्यायी इंधनाचेर स्विच जाल्ली आसतली. भौशीक पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट खंय ह्या फुडें इलेक्ट्रिकूच. लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है. ये पेट्रोल डीजल की बसेस बंद करिए. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उदका पुरवण्याचे नवे प्रकल्प बांदचे परस पारंपारीक उदका स्त्रोत पुनर्जीवित करूंक जाय. बाकीच्या राज्यां परस गोंयच्यो तळयो, न्हंयो, झरे अजून बरे आसात म्हणून WRD खातें सांगता. 20-30 वर्सां जाली उदका स्त्रोत सामाच्या दिशेन WRD खंय बरें काम करता. WRD आनी द इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्सान संवसारीक उदका दीस मनयलो. Instead of going for the stereotype developmental works, what we should do is we should try to revive the traditional water bodies. That is one area which we are not focusing. We are just going for new works, new projects, and somehow we have developed an idea that the bigger the thing is, the better it is. Water is something which has to be celebrated every day. And Goa is a peculiar situation, speaking about the precipitation and other things. We have a time period of excess of water and we have a time period of shortage of water. इसको कहीं ना कहीं एक मैच करना पड़ेगा. As far as our department is concerned, we have done tremendous work. Last 20-30 years we are working. We have several chief engineers, so many engineers, all together we have put accumulated effort, and then today, so we can say that enough work has been done as far as the water resources conservation is concerned. Water bodies in Goa are mostly in a better state compared to the other parts of our country. We have many lakes constructed by our ancestors and even a few by our colonial rulers. In Goa we have got
a lot of water bodies which are unique to the state of Goa. पेडण्यां कितले दिसूच जाले लोकांचे उदका खाल. सोमारा आमदार प्रवीण आल्लेकारान PWD ऑफिसात वचून अधिकाऱ्यांक उजरावन काडिल्ले. आतां थळाव्यांनी 2 दिसांचो प्रास दिला. 2 दिसां भितर उदका पुरवण जाग्यार पडना जाल्यार प्रकरण आंदोलनार पडटलें म्हणून शिटकावणी. पेडणे जी आयज पाणी टंचाई आसा, जे WRD पाण्याचे जे डिपार्टमेंट आसा PWD खातें, ते एईचो जेईचो अजिबात तेचेर लक्ष ना. जर तेंच्यांनी ह्या 2 दिसांक जर पाणयाचो जर प्रॉब्लेम जर क्लियर केलो ना जाल्यार त्या एईक आनी जेईक हांव स्वता पेडण्यातल्या लोकांक जमयतलो, महिला वर्गाक जमयतलो आनी तेचे जे दार आसा एंट्रन्साक वचपाचें, ऑफिसान वचपाचें, त्या ऑफिसराक हांव बसोंक दिवचो ना, हाची दखल घेवपाची. आयज मामलेदार कलेक्टर बाकीच्यांक नोटिसां काडटा जाल्यार ह्या ऑफिसरांक कित्याक काडूं शकना ते? हे कितें कसले बसून ऑफिसान AC ऑफिसान बसून कसली कामां करतात? कोणाक न्याय दिता हे? आयज सरकार म्हणटा कोड ऑफ लागला, इलेक्शन डिक्लेअर जावन इलेक्शनय जाला, म्हयनोभर जाले पाणयाचो प्रॉब्लेम, जाल्यार हो कलेक्टर मामलेदार हेची ड्युटी कितें? लोकांचेर फालतू मनशाचे बरे मनशाचेर FIR नोंद करप, ताका भितर उडोवप, हे AEGचे हेंचें काम? मामलेदार कलेक्टराचें हे उदकाचे कोण प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो? नाजाल्यार ह्या मामलेदार कलेक्टरान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो आनी घरा बसपाचें? ह्या येई गांवांत जेईक वॉर्निंग दिता, विदीन 2 days जर हेंच्यांनी पाणयाचो जर प्रॉब्लेम ना सॉल्व केलो जाल्यार जे हेंचे ऑफिस आसा ते हांव ब्लॉक करतलो सगळ्या लोकांक घेवन आनी हांकां घरा बसपाक लायतलो. आनी हे जो कार्यवाहू जो मुख्यमंत्री आमचो गोंयचो आसा, हो इलेक्शना पयलीं म्हणटालो नळाचें बील येवचें ना, आतां हजारांनी बील येयलां, ताका कोण जबाबदार? इलेक्शनाक घोशणा फटिंगां करतात, लोकांक फटयतात आनी उदकय धडना लोकांक. अरे तुमचे बील टायमार घेयात, पयशांक भीक लागल्यार तुमकां पयशे घेयात, पण लोकांक टायमार उदक दियात. हेणी हे CMान हांकां येईक आनी जेईक वॉर्निंग दिवपाची, नाजाल्यार कितें घडोवंक ना पळय तें पेडण्यान घडटलें, इतलें हांव ह्या ऑफिसरांक सांगता. केप्यां बाळी मार्गार PWDन मेंटेनन्साचें काम काडलां. रस्तो फोडून उडयल्यार कितले दिसूच जाले थंय कोण काम करपी नासता. फोडल्या त्या रस्त्यान मात नित्याची ट्रॅफिक जॅम. मार्गान ट्रकांची येवत चालूच, दिसपट्टी कास्तीक म्हणून लोक बोवाळ मारतात. PWDच्या ऑफिसात विचारूंक गेल्यार येईना. आनी हिंगा एक रस्त्यार एक सायडीन फोडून दवरले आसा, पायपां ही कितली डेंजरस ती पायपां, सायनबोर्ड कांय ना. आनी दुसरें म्हळ्यार हे सायडीन एक पोप जंग स्कूल आसा, भुरगे सगळे क्रॉस जाता, ट्रक मायनिंगाचे ट्रक पास जाता, तें फूल ट्रॅफिक कंजक्शन जाला, प्लस थिंगा पार्किंग चालू आसता, एक पूण सायनबोर्ड ना. सो हांव कन्सर्न ऑथॉरिटीज PWD कोणू आसात तेमी हे बेगिनी काम कित्याक लागून उरला तें करपाचें आनी ते रस्तो क्लियर करपाचो, कित्याक हिंगा फ्लो ट्रॅफिक जावपाक आनी लोकांक कसलेच त्रास जायना जावपाक. पडलेले आसा PWD हे 2 म्हयने वयर जाले हेका, आनी अशें जालां आयज स्कूल बीन चालू केल्ले आसा आनी ट्रॅफिक ट्रान्सपोर्टूय दुसरें चालू जाल्लें आसा. तशेंच जाल्यार त्या टायमार अशें भीती जाता की हांगा हेजेर खूब प्रॉब्लम जाता, त्रास जाता लोकांक. पार्किंग बी अशें केल्लेलें आसा, तेजेरूय हें जाता. सगळें अशें व्हडले ट्रक पडटा तेन्ना खूब त्रास जाता लोकांक. आनी ल्हान भुरगीं अशीं चलता आसतना हे अपघात बी जाला जाल्यार कोण जबाबदार हेजेर? केप्यां आनी बाळडी रोडाचेर आसा तुमी पळयता जो रोडाचो काम चालू आशिल्लो, जे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे जे पूर्ण जाल्ले आसा, पूण अर्देवट दवरल्या. हेजे खुबशे लोकांक प्रॉब्लेम जाता. मेन म्हळ्यार ते ट्रॅफिक ब्लॉक जाता आनी स्कुलाची जी भुरगीं वयता हांगा मेळटा तशी पार्किंग जाता. तशेंच जे आतां ट्रान्सपोर्ट चालू जाला तेणे आनी ट्रॅफिक कंजेक्शन वाडलां. हेजेर हांव सांगूंक सोदता की जे रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट आसा, रोड तशेंच PWD रोड्स आनी वॉटर सप्लाय, तेणी हेजेर लक्ष घालून ताबडतोब काम करून घेवचें, कित्याक हे 2-3 म्हयने जाले आतां अशें पेंडींग आसा. हांव क्रिस्तानंद पेडणेकर, प्रुडंट मिडिया खातीर. आनी हे बुलेटिन सोंपोवच्या पयलीं पळोवया फातर्पेच्यो तोप शो.
वर्साचो उत्सव हो तोपशो आनी होळी हे दोन्ही उत्सव आमचे एकाच दिसा जाता. जो 16 तारखेर स्टार्ट जाल्लो तेच्या नंतर आमची गाडी जाले आनी आज शेवटचो दीस ह्या होळीन आमचो ह्या वर्साचे उत्सव आसले तो सोंपता. तातूंत भितर वर्सा पद्दती प्रमाणे कितलीशीं वर्सां जी चलत आयिल्ल्यो त्यो तोपशोत्सव जो आसा जी तुमी म्हाज्या हातीन पळोवंक शकतात ती जी तोपशी आसा ही तोपशोत्सव आयज हांगा साजरी जाता बऱ्या दबाज्यान आनीक खुबसो लोक मुद्दम होवन ह्या उज्यावेल्यान उडी मारपाक म्हणत ती तोपशी प्राप्त करपाक म्हणत खूब आवर्जून हांगा येता. वाठारांतल्या लोकांची खूब भावार्थ ह्या देवीचेर आनी देवाचेर आसा. निसर्गाचो प्रकोप म्हणुया किंवा आनी कितें म्हणुया जो कोवीड आयलें त्या नंतर जेन्ना खंय तरी कोवीड मातसो कमी जालो तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की लोकांचो भावार्थ म्हणजे लोक खंय तरी घरा कडेन बसून सुद्दां देवाची भक्ती करीत आशिल्ले आसतले आनी तांकां आतां जेन्ना कोवीड सोंपला लोकांक देवळांक येवपाक मेळटा तेन्ना मोठ्या गर्दीन म्हणटा त्या भशेन आयज आमी ह्यो तोपशोत्सव हांगा बऱ्यापैकी साजरे जाला. खबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.